जाओगे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमचे फर्स्ट रिएक्शन कशें आसा? हे अचिवमेंट आसा आमचो गोंयचो सीएम जेणे म्हाका टिकेट दिली आसा. आमगेलो अध्यक्ष आमगे दामू नायक, आमचो गोंयचो स्पीकर आमगेलो आमदार असो भाऊ गणेश गांवकर, आमगे लिडर विनयभाई तेंडुलकर, जावं संकेत आरसेकार आमगे सरपंच, जावं हे सगळे संजय आहा तितून भितर, बाकी सगळे शेषकांत बबन आहा, अरुण सर आहा, सगळे बाळू रेकडो आहा पळय, दामू बांदेकर, सुवर्णा तेंडुलकर, जी सगळ्यांनी काम केल्लें आसा म्हाजे खातीर आनी तेणी म्हाका निवडून हाडलेलो आसा. हो जो विजय आसा पळय तो म्हाज्या एकट्याचो न्हू, हो विजय आसा सगळ्यांचो, आमच्या सगळ्या लिडरांचो, सगळे बीजेपी कार्यकर्ते आसा. सगळे कार्यकर्ते आमगेले विनयबाईची गायडन्स आणि विनयबाईन पयलीं अंदाज केल्लो की 850 ते 1200 मतांनी आमचो हो कॅन्डिडेट जिखता म्हणून. एक्झॅक्टली तेगेलो पळय हे आसा पळय न्ही अंदाज तो खरो ठरला. आमकां इतलेंच जालेलें 2-3 दीस पयलीं आमकां की आमचो कॅन्डिडेट येयना म्हणून सगळ्याक रुमर आसलेले. आमी ठरयलें की ओग्गी रावप, स्ट्रॅटजी ओपन करप ना, आनी ही जीत सगळी कशी आसा की सगळ्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्याची ही जीत आसा. आनी मोहनाक जिखोवपाक कशें आसलेलें की सगळ्याचेच प्रयत्न आसलेले प्रत्येकाचे, आनी पर्टिक्युलरली जी रणनिती आसा पळय न्ही ती रणनिती आमची विनयबाईची रणनिती तेज्या मार्गदर्शनाक सकयले आमी इलेक्शन लढयलें. शक्यतो तुमकां एक सांगता की हांव एक्चुअली प्रत्येक गांवां प्रत्येक घराक पावलो ना, तरी आसतना लोकांनी कार्यकर्त्यांनी जे पळय कितें पळय सहकार्य दिलें न्ही तें एकदम अमोल आसा आनी अनएक्सपेक्टेड अशें न्हू. आमी जे पळय एक 800 ते 1500 मतांचो जो पळय फरक दवरलेलो तो एक्झॅक्टली तो आमी एटेन केल्लो आसा. हांगा फकाणां म्हणटा ती कांय ना, सगळ्यांनी सिरियस इलेक्शन हें जिखयल्लें आसा. आनी ही सगळें तूं सांगता की गायडन्स ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत. हांव जेन्ना पळय उलयलो दोतोरा कडेन, दोतोरान म्हाका सांगलें की सावड्डेचो सीट बरो प्रयत्न करा, आमकां आमी अडचणी हाडूं शकता म्हणून. आनी तेगेले गायडन्स जे पळय त्या गायडन्सान आमकां खूब हेल्प केलें आनी दुसऱ्या सीट आमी जिखतले. आनी तोय मी तसोच विनयबाईचे जो पळय अंदाज विनयबाईन दिला त्या अंदाजानूच फक्त तो आमी इजी जिखतले अशें दिसता म्हाका. पूण सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाकीचे जे ऑपोजिशन पक्ष आसा ते खंयच लागीं नाशिल्ले, फक्त एक इंडिपेंडंट जो कॅन्डिडेट आसा ते कशें आसता ते कशें आसता सांगता कशें आसता बाकीचे ऑपोजिशन कॅन्डिडेटाचो प्रश्न तसो ना. तो हांगा सगळे ऑपोजिशन कितें करता कॅन्डिडेट घालता पूण आपलें मत सुद्दां कितें करता या खंयच्या कॅन्डिडेटाक मारतात ती परिस्थिती जाल्या हांगा अशें आसा. आनी एक बरे लोकांनी दिल्ले आसा. आमी एक्सपेक्ट केल्ले थंय त्याच पद्दतीची मतां पडलेली आसा की आमी खंय अशें अनएक्सपेक्टेड आमी करूं ना की हांगा आमकां भलतेच मेळटलें थंय भलतेच मेळटलें अशें. आनी हो अंदाज तुमी पळयता जाल्यार म्हजे डायरीचेर पळोवपाक शकता कितें इलेक्शन स्टार्ट जावचे पयलीं हांवें खंय कितलें वोटींग जातलें आनी कितलीं मतां आमकां पडटलीं. आनी त्या कोतान तुका सांगता मोरलेस 10% सुद्दां आमचो डिफरन्स ना. आमचे कॅल्कुलेटेड जे पळय कितें पळय आसलेले ते त्या प्रमाणेच विन जाल्ले आसा. आनी लोकांक सगळ्याक प्रत्येक वोटराक आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक जो जो ह्या विनाक लागून आमगेर वावरला तांकां सगळ्याक म्हजे धन्यवाद आसा. आनी सगळ्या लिडरशिपीकूय धन्यवाद आसा इन्क्लुडींग आमचे मुख्यमंत्री प्लस आमचे अध्यक्ष आनी बाकी सगळे लिडर जे पळय आसा हांगा वावरल्या ह्या मतदारसंघात तांकां सगळ्याक चड आनी चड हांव देव बरें करूं बद्दल उलोवप जाता हांगासर. सो कशें कितें तें कॅल्कुलेशन आशिल्लें आनी जाग्यार पडलें. गेली 40 वर्सां ह्या भागान आमी काम करता. आज लोक वताले की हांव पळयता सोशल मिडियाचेर रस्त्याचे खड्डे दाखयताले. आमी म्हणटाले की चावड्या येयात आनी रस्त्यार एक खड्डो दाखयात, एकूच खड्डो दाखयात. हो अपप्रचार केला. आमच्या उमेदवाराचेर सुद्दां विरोधी पक्षान अपप्रचार केलो आनी तेंचो एजंडा कांयच नाशिल्लो. आमचे कडेन एजंडा आशिल्लो लोकांक घेवन बरोबर वचपाचो. आनी आमच्या आमदाराच्या नेतृत्वाखातीर आमी इलेक्शन लढयलें. आमच्या मुखेलमंत्र्याचें काम, आमचे पक्षाच्या अध्यक्षाचें काम घेवन आमी फुडें गेले आसा. आनी खरें म्हणजे सावड्डे पंचायतीचे सगळे कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलें. काले पंचायत, किनबाल पंचायत सगळे कार्यकर्त्यांनी सगळे आमच्या आमदारा फाटल्यान रावले आनी खरो विजय हो कार्यकर्त्याचो विजय आसा. आज जो आमचो मोहनाचो विजय जाल्लो सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन काम केलें म्हणून आज आमकां सगळो विजय मेळिल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीचें कमळ हे ह्या मतदारसंघांतल्यान फुलतलें हो आमी सुरवाती पासून सांगिल्लें आसा. आनी आज त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचें कमळ परत एकदां सावड्डे म्हणजे जिल्हा पंचायतीच्या सावड्डे मतदारसंघांतल्यान फुलिल्लें आसा.